Jeremias chapter 8 तो काळ पावतोच उलोयता तो सर्वेस्पोर जुडाच्या राजांची हाडां, तांच्या कुंवरांची हाडां, याज्ञिकांची हाडां, प्रवाद्यांची हाडां आनी जेरुजल्यांत रावतल्यांची हाडां तांच्या समाधींतलीं भायर काडटलीं. आनी हीं हाडां सुर्या, चंद्रिमा आनी मोळबाच्या सगळ्या नखेत्रां मुखार पाटलावन दवरतलीं, कित्याक तांणी मोग केलो, तांची सेवा केली आनी तांचे फाटल्यान वचून तांची बूद घेतली आनी तांची पुजा केली. आनी हीं हाडां जमा करून उच्चिनात, पूण सारें जाल्ले भाशेन जमनीर पाटलायलोलीं उत्तोलीं. ज्या ज्या गांवांनी हांवें ह्या लोकांक धांवडायलो त्या त्या गांवांनी हे खोटे पिणकेंतलीं जिवीं उरल्ल्यान तांकां जिविताचे सुवातेर मरण ओदीक बरें दिसतलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. धमकावण्यो, विलाप, भूत, इस्रायलाची विकोताय. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तांकां सांग, कोणूय भूंय पडत जाल्यार तो नव्यान उठूंक शकना. कोणूय वाट चुकत जाल्यार ताच्यान परतून येवंक जायना. कित्याक म्हूण हो लोक अविस्वासी जावनूच रावता? कित्याक म्हूण जेरुजालेम आपलें अविस्वासीपण सोडीत ना? तीं फसवणेक चिकटून रावल्यांत. तीं आनीक परतून येवंक कबूल नात. हांवें तांकां चीत दिवन आयकलीं, पूण तीं सत्तें उलयनात. कोणूच आपले विकोतायेची खोंत धरिना. वयल्यान अशें सांगतात, कितें वायट केलां हांवें? जसो घोडो लढायेन धांव घेता तशीं तीं सगळीं आपआपली वाट धरतात. मोलबावेली बोळार आपलो युक्त वेळ जाना. तशेंच कवडो, शेरूक आनी केंसार आपआपल्या देसांतरणाचो वेळ सांबाळटात. पूण म्हजी पोरजां सर्वेस्पराचे कायदे वळखना. याज्ञीक शिकयतात ती खोटी समूर्त. आमी जाणार आनी सर्वेस्पराची समूत आमचे लागीं आसा अशें तुमच्यान कशें म्हणयत? पळयात, आपले फटकिरे लिखणेन लेखकांनी कशी म्हूण ती खोटी केल्या. पंडीत लोजेक पडल्यात, आकांतल्यात आनी सांपडल्यात. पळयात, सर्वेस्पराच्या उतराक तांणी पाठ केल्या. तांचे जाणवायेक कसलें मोल आतां? आदी दिल्ली धमकावणी. ह्या पासत तांच्या पत्नींक हांव दुसऱ्या दादल्यांच्या हातांत घालतलों. तांचीं शेतां नव्या धोनयांक दितलों. कित्याक सगळीं ल्हानां तशीं व्हडां आपल्याच फायद्याक वावुरतात. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान सगळे फटिंगपणाचो धंदो करतात. शांती नासतनाच शांती शांती म्हणून खरो हुस्को नासतना म्हजे porjechê घाये बांदतात. आपले खोट्या कोत्तुबांची तांकां लज दिसूंक जाय आसली, पूण ना, तांकां कदींच लज दिसली ना. तांणी लज भाजून केल्या. ह्या पासत जशें दुसरीं मरून पडटात तशींच हींय पडटलीं. तांकां खास्त लावूंक येतलों तेन्ना तांकां हांव खाला शेवटून उडयतलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. जुडाचे दाग वेलीक धमकावणी. हांव तांचो सारकोच नास कोत्तलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. दाग वेलीक आनीक दाखो आसच्यो नात. अंजिराच्या झाडाक आनीक अंजिरां आसचीं नात.
फकत बावलोलीं सुकलोलीं पानां तांकां पांयां तोंडां मोस्तूंक म्हाका एक पोरजा मेळ्ळ्या. आनी कित्याक म्हूण आमी अजून बसून रावता? झुजाक तयार जायात. दुर्गां कोटांनी बांदलोल्या नगरांनी भितर सरुया आनी थंयसर मरुया. कारण सर्वेस्परा आमच्या देवान आमकां विकारें उदक पिवंक दिवन आमकां मरूंक सोडल्यांत. कित्याक सर्वेस्पराचेर आमी पाप केलां? कित्याक सर्वेस्पराचेर आमी पाप केलां? आमी शांतीची वाट पळयो नासल्यांव, पूण कांय बरें आयलें ना. भलायकेचो काळ येतलो म्हूण रावताल्यांव, पूण आयलो फकत आंकांत. धान प्रांतांत हांव तांच्या घोड्यांचें फुरफुरणे आयकूंक येता. तांचे आंदेल घोडे मोदान कुरकुरतात तेन्ना आख्खी भूंय कळकळटा. आख्खो देस आनी तांतून आसा तितलेंय दर एक नोगोर आनी तांतून रावतात तितल्यांकूय गिरासूंक ते येतात. पळयात, तुमचे मोदें हांव विकारे सोरोप आनी फुरशीं धाडटलों. तांचेर मंत्र चलचें ना आनी तीं तुमकां चाबतलीं. उलयता तो सर्वेस्पोर. दुखोलाच्या वेळार जेरेमियास विलापता. सांगू नजो तसले दुखींत हांव बुddlolo आसां. भितोरले-भितोर kalliz mhojem virghun veta. आयक म्हजे porjechê dhuvechi बोब सगळ्या देसांत पोis-pois aikunk येता. सियोनांत सोर्वेस्पोर आतां रावना काय? तिचो राजा थंयसर आनी ना काय? कित्याक म्हूण तांणी आपल्या मुर्तींनी आनी मol-नास्लोल्या पोरक्या देवांनी म्हाका तिड्डयलो? पीक सोंपलें, गीम येवन गेलो, पूण आमचें तारण जालें ना. म्हजे पोरजेचे धुवेच्या गायान हांवूय घायाळ जालां. हांव विलाप कोत्तां. भिरांतीन म्हाका वेदो घाला. गिल्यादान मोलोम आनी ना कितें? थंय वयच पर्यान ना कितें? म्हजे पोरजेचे धुवेचो घाय कित्याक पेकोन वचना तर? म्हजे तकलेची कोण तरी एक उदकाची बांय करीत आनी म्हज्या दोळ्यांची एक झर करीत? अशें म्हजे पोरजेचे धुवेच्या मारलोल्या खातीर हांव दीस रात रडटलों. देवाचें उतर हें.